मी श्रीदेव ब्राह्मण देवस्थान कमिटीचो अध्यक्ष. माझी एक डेप्युटी कलेक्टरकडे एक रिक्वेस्ट आहे की एक झाड तुम्ही गोवू शकता, तुझ्या मुलांना काय सपोर्ट ना आणि ते त्यांना खेळू शकता, किंवा कोणाची जीविताची हानी जाऊ शकता. तेव्हा माझी ते डेप्युटी कलेक्टराक एक रिक्वेस्ट आसा, त्यांनी हे बेगिना बेगीन हेचेर कितें ती एक्शन घेवपाची आणि हे झाड मातशें कट करून आमकां दिवपाची. तशेंच हयसर एक इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आहा, तोय डेंजर आसा आणि आमच्या सारको हेका देवळाक तेंकाना तो. आणि तसेच रिक्वेस्ट आहा एक आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या, त्यांनी हेचेर काहीतरी हे करून आम्ही ताका रिक्वेस्ट केली, त्यांनी कितें तरी एक्शन घेवपाची आणि आमकां हे सब पोल पासून शिफ्ट केल्यार सगळें जाता सारकें क्लियर. बरें, थँक्यू. हा एक समाज कार्यकर्तो आसा. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हे गुलमहाराजचें जें झाड आसा तें सामकें डेंजर अशें झाड जाल्लें आसा. आनी बरेचशे हांवें गाडये वयताना पोर 6 म्हयन्या पयलीं एक खांदो ह्या झाडाचो पडलेलो आनी हे रस्त्यारच खांदो पडलेलो आनी तो हे जाल्लो. पण त्या टायमाक गाडये नसले. गाडये जर त्या टायमाक आसले जाल्यार थंय कोणाची तरी जिवाची हानी जाताली आसली. म्हणजे आमी सगळ्यांनी देवस्थानांनी जे कमिटीन तो खांदो आमी सायडीक काडून ह्या लोकांक ह्या गाडयांक आमी वाट करून दिली. म्हाका डिप्युटी सरपंचाक सांगपाचें आहा की तेणी हेचेर हे मातसो लक्ष घालपाचो आनी हे कार्य जें आसा हे समाज कार्य आसा की जे आमचे पंच आसा, हे गांवाचे पंच आसा ते बरें कार्य करता आनी हेचेर सुद्दां तेणी लक्ष घालपाचो आनी हे काम जें आसा झाडाचें. आनी दुसरो म्हणल्यार एक लायटीचो मेन लायटीचो पोल आमच्या सारको देवळाक लागून आसा, तो सुद्दां मातसो जरा शिफ्ट करपाचो ताका विनंती करता. आनी आमचे जे डिपार्टमेंटाचे एई आसा तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट करता की तेजेर मातसो लक्ष घालून आमकां एक देवस्थानाक एक न्याय मेळून दिवपाचो. आनी देवस्थानाकच न्हू तर हे हांवें बरेचशे लोक वयता, बरेचशे गाडयो वयता, तेंच्या जिवाक सुद्दां हानी आसा आनी हे झाड तोडपाक तांकां मी विनंती करता. नमस्कार. हे जे आहेत ग्रामस्थांनी जे हांगा सांगले आहात की ते गुलमोहराचे किंवा हे लायटीच्या खांबाचे हे कितें तांकां ह्या ते बेगिनात बेगीन सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाचें आनी हे तांकां सेफ झोनाक हाडपाचें. लायक आमी पंचायत दिसून तांकां लेटर बी घालचे. हे हांव ग्रामस्थांक बोले कोण उलयता? माझे नाव दर्शन नारोजी. हांव आमचे हे ब्राह्मण देवस्थान आमी हांवें बेरेस्तार भजन करतात आनी सगळे लोक जमतात हांगा. आयज आमी बघू शकतात हे एक झाड आसा गुलमोहराचें. ते झाड सारकें रस्त्यार इल्लें आसा, तशेंच आमच्या लायटीचेरय इल्लें आसा आनी देवळाचेरय आसा. सगळे हांवें बेरेस्तारचे सगळे जमतात. ह्या झाडाचो आमकां धोको आहा. हेचे पयलीं हे झाडाचो एक खांदो मोडान पडलेलो आसा. आता तुम्ही बघू शकता वयर आमचे काम चालू आसा हेचे घुमटाचे. त्याच्या खातीर हे वायरी सुद्दां आमचे डेंजर झोनान आसात. ते एखादो कामगार जर वयर चडलो तर मातशी वायर टच झाली जाल्यार हय गोंयाची हानी जावं शकता. त्याच्या खातीर माझी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आहा, तसेच डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आणि आमच्या इलेक्ट्रिसिटीच्या एई कडेन की हे मातशे झाड कट करपाचे. तसेच इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आहा तो जर मातसो आमी जर शिफ्ट केलो ते सायडीक जाल्यार म्हाका दिसता आमचे देवूळ सामकें डेंजर झोनासून सामकें सेफ जातलें. कारण हांवें लोक जमतात आनी सावळी येतल्या कारणान कोण कोण हांगा बसतात. तेच्या खातीर जिवीत हानी जावपाची न्हू अशें हांव एक हेचे कडेन रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, तशेंच डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, फायर ऑफिसरा कडेन आनी इलेक्ट्रिसिटीच्या एई कडेन की हांवें मातसो लक्ष घालून हे आमकां मातशें सेफ झोनान करून दिवपाचें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.